म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांकी बरी सांज मागता आनी सोम्या जेजूच्या सुनावान ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक तशेंच पवित्र उकरीसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत पटयता. तुमच्या पैकी थोड्यांनी म्हाका फोन करून सांगिल्लें आसा तुमी कशें ह्या आराधनांत आनी मिसांत वांटो घेतात गे म्हणून. आमचो उद्देश असो आसलो, विशेश जावन आमच्या फिरगजकारांक आनी आमच्या क्रिस्तांव भावनांक गरज आशी ती गटाय सोम्या पावन आमी करच्या ह्या एका ल्हानशा एका कार्यक्रमा मरे पातगलापच्याक आनी हाचो फळ तुमी जोडून आसात म्हणलें आयकून संतोश जालो. देखून आयच्या ह्या आराधना सक्रीय रितीन वांटो घेवया. तुमच्या घरांनी थोड्या लागीं नवे बूक आसात, कोंकणी भक्ती गितां. त्या बुकाचो पान 291 नवे बूक हे जावन आसात. जर तुमच्या लागीं पोरनो बूक आसा जाल्यार सोम्याक दिनवस्या आसलो. तांतूं पान संको 283 283 नव्या बुकांत पेज नंबर 291. जेजू बोऱ्या गोवळ्या, जेजू चवादीक बोळ्या, सर्गीन कावंतूं देगलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी तुका सुकून गेल्ली, तुजे थंय वोड म्हाका पयस सरूंक सोडनाका. वय सोम्या जेजू, तूं आयलो ह्या संवसारी पातकी जावन आसल्या आमकां हर एकल्यांकी सोदून काडच्याक, आमच्या पातकाच्या गतीतावन वयर उबारच्याक आनी बापाच्या त्या मोगांत आनी काकुळटीन आमकां तुवें भरच्याक. तूं न्हय देव उज्याची बोडी काण घेवन आमकां दाग दिवं सोदसलो. बगार तुज्या अपरिमीत काकुळटीन आमकां लागीं वडचो. 99 शेळयांक सोम्या सरोवाच्या जाग्यार सोडून सुकून गेल्ल्या एका शेळयेक सोदून वेसो. सोम्या जेजू, असलोसो अनुभव आमच्या जिवितांत तो जोडूंक आमकां फावो कर. जायते फावटी आमी चुकून वता आमच्या सुर्णेपणाक लागून.
देखून तुज्या त्या मोगाचो काकुलतीचो तूं खंयच्या रितीन आमकां तुजे थंय लागीं व्हरूंक आशेताय असो अनुभव सोम्या सोडून आमकां कृपा दी. गव्यांनी जेजू स्वादीक मोगा सांगलो हांवें तुका एनकोंडा वाड धरली पिसाय व्हड आदारली. जेजू स्वादीक मोगा सांगलो हांवें तुका एनकोंडा वाड धरली पिसाय व्हड आदारली. घडये पर आमच्या दोळ्यां मेतां पेतो पयलीं सोम्यातान पयस केल्ले ते संदर्भ जावं आदीं वा ह्या दिसांनी आमच्या मतीक आमी हाडया. त्या वेचीक पुता भशेन थोडे पडी सोम्याक आमी सांगलें आसा हांव म्हजे इतल्याक जियोंक आशेतां तुजो संबंद म्हाका नाका. आमच्या सगुशे प्रकार आमच्या इच्छे प्रकार आमच्या स्वतंत्र प्रकार आमी जियोंक आशिल्ले हांव सोम्या. तुजे तावन आनी आमच्या भावा भयणीतावन आमी पयस गेले. आमचे संघ्याच्या ह्या पृथ्वेतान आमी पयस गेले. आमच्या पृथ्वेची आमी जतन घेवंक ना. आमच्या संगाताचे आमच्या बाबा भयणीचोय आमी राखणे जाले न्हू, स्वार्थी आमी जाले. जायते पटी सोम्या आमी केवळ आमचे विशय मात्र चिंतले आसा. आमचे संघ्याची जायत्यो जिवी जावं पुरो ती सुकणी जावं पुरो त्यो साद्यो किडी जावं पुरो विविध तरांचे मनजाती आज ही पृथ्वी तांकांय ती आसा केल्ली. पूण आमी ही सगळी पृथ्वी आमची केवळ तोड्यांची म्हणून तिचेर आमी धनीपण चलयलें आसा. जावं आमच्या जिणेचो अर्थ वा तुवें रचल्या अर्येक्या जिवीचो ह्या पृथ्वेचो अर्थ समजूंक शकनासतना आमी पयस केल्या. बोगोस सोम्या असले आमच्या सुखी खातीर विशेषान स्वार्थी आमी जाल्ल्या खातीर आमच्याच विशयान आमी चिंतल्या खातीर आमच्या जिणेचो अर्थ होगडावन थोडे पोटी आमची जिणी आमी देदस्पराची केल्ल्या खातीर दिल्ल्या तुकाच आमी दुर्स
त्या वेळची पुता भशेन आमचे सूख आमी वळखून घेता. आज कोरोना व्हायरसाच्या ह्या मारेकार पिडेंत आमी आसतना आमच्या जिविताची सतां तूं आमकां उगडाप करताय आनी ती समजूंक आमकां लायताय की खंयसर आमी सुकून पडलांची म्हणून. दिसून आमकां हर एकल्यांची हें कालतेपण आमच्या जिवितांत खंयसर आमी सुकून पडल्या ही आमी वळखून घेवंक सांगात निराशे जायनासतना त्या वेचीक पुता भशेन बरवश्यान आमची जिणी परत आमी बांदून हाडूंक. जेजू सर सुंदरा, जेजू भोव बरतारा, सूर्या प्रास परजळीक, मोवा प्रास चड रुचीक, बक्षी सुकी सुमेस्त, कर तूं म्हाका कुरपेस्त, जातस हें पैण काबार, ससनाक सुख दी सरकार. सांगाता कबिया. आमचे पातकान बगसूंसो आमची जिणी नव्यान ताच्या सक्तीन बळवंत करचो आमचो सोमी. एक घडयोभर आमच्या हातांनी ताचे देव बारया. आतो पारसो जावन आसा संकेत सोम्याक मान करचो. सांगात ताच्या मुखार शरणागत आमी जावचो. सोम्याची काकुळट तिनी आळ्या आमचो आतांचो पापसेब दैत्य पडटाणे सांगलें आसा. आमकां एखाद्या वेळा पाताक कर्ण पुरो जावं पुरो, पूण देवाक आमची पातकां बगसून केन्नाच पुरो जावचें ना. पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीं उतरां देवाच्या काकुळटेची हांगासर मागण्या रुपार उल्लेख करता आसतना त्या उतरां बराबर सोम्याच्या काकुळटी खातीर आमी अर्गां दिलीं. तुमची जाप अर्गां आनी हो ग्राप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगा खातीर ह्या संवसारींत आयिल्ल्या खातीर हांव आयिलां बऱ्या खातीर न्हय, दाक्तेराची वैजाची गरज आसा न्हय, भलायकी आसलेल्या बागार पिडेस सांग म्हूण सांगून पत्क्यां सरशीन तूं गेल्ल्या खातीर देव पत्क्यांचो कितलो मोग करता गे म्हणलें तुवें तुज्या जिनिया मरी पात पत्क्यां सरशीन वचून
तांकां लागीं घेवन ताचो मोग तुवें दाखयल्या खातीर पत्क्या संगाता तुजो संबंद बांदून हाडून तांचे संगाता रावून तांचे संगाता जेवन ती देवाक कितली मोगाची म्हणून तुवें दाखोवन दिल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी चुकोवन पडटा आसतना खंयच्याय संदर्भात भिवची गरज ना म्हणून तुवें आमकां सांगलां आनी तुजें उतर आमकां सांगता की तुमची रक्तां तुमची पत्कां ती रक्तां बरी तांबडी जाल्यार म्हजे सचीन तुमी या आनी हांव ती इमाम बरी दोबीं करतलो म्हणून तुवें सांगल्या ह्या उतरां खातीर णव्वद आनी 9 शेळयांक त्या सोवरोच्या जाग्यार सोडून सुकून वेच्या एका शेळयेक तूं सोदून वेच्या बरी आमकां तूं सोदून आयिल्ल्या खातीर आमच्या जिणयेंत थोड्या संदर्भांनी आमी तुजे तान पयस वचून उपरांत आमच्या पत्कांची दूख धरून तुजी काकूळ तूं मागल्या वेळार तुज्या काकुळतीचो तो अनुभव तुवें आमकां दिलेल्या खातीर तुज्या त्या कुर्साच्या मरणा मरिपात आमची तुवें काकूळ केलेल्या खातीर तुज्या अमोलीक रक्ता मरिपात आमच्या पत्कांची ती शिक्षा ती माफी तुवें केल्ल्या खातीर तुज्या अमोलीक रक्ता मरिपात देवसराच्या आनी काळोखाच्या सत्यांतल्यान निरंतरी तूं आमकां राखताय देखून तुज्याच पवित्र आत्म्याक आमकां दिवन ह्या संवसारी आमची दिसपडटी जिणी ती काळोखाच्या आनी सैतानाच्या राजा विरोध दुश्चाक आमकां तुवें बळवून केल्ल्या खातीर आमच्या सकाळजातां सोम्याक आमी अर्गां दिल्या ताच्या काकूळ दिसो तो अनुभव जोडलो आमी तो नियाळ करया आनी ताच्या काकुळती खातीर ताका आमी हरसिया. आतां आमी गायिल्लें तें गीत त्या गिताचो 3रो वर्स परत आमी गावया. जेजूस सुंदरा जेजूबो बरतारा. जेजू सुंदरा आमी सकडी बसया. भाव भयणीन थोडे फुडें आमी म्हणचें आसा हांव इतलें मागतां म्हज्या जिवितांत कित्या खातीर हें समाधान म्हाका ना, कित्या खातीर देव म्हजी मागणी आयकना. संपूर्ण जाबार कारणां ह्या खातीर आसतलीं.
एक कारण जावन आसा भाव भयणीनो, जदवा म्हज्या जिणेंत कितें हांव देवा विरोध करनासा वा देवाच्या कुशे विरोध आदार नासा, खंडी जावन हांवें कितलेंय मागणें केल्यार तें मागणें फळां बरी जावचें ना. समजें निदर्शन दिवचें जाल्यार चिंतया, हांगासर एक गाय जाला म्हाका म्हज्या हाताक, आनी ह्या गायांक पू जाला. वो पू काडून वो गाय नितळ करून उपरांत तें बँडेज बांदच्या बदलाक चिंतया, त्या गायांत आसलो तो पू तशेंच सोडून बायल्यान हांव वखद घालता आनी बँडेज म्हणटा. कांयच प्रयोजन ना. सोळकांस आमी पळयता वो गाय आसलो तो कुसोन येता आनी म्हजो हातच कुसोन वेची परिस्थिती. आज भाव भयणीनो, सोम्याची ते बेसावां म्हज्या जिवितांत ती रावोंक जाय तर कितें आज सोम्याच्या कुशे विरोध हांव करनासा तें हांवें कलतेपणान वळखून घेतलें. वेचीक पुतान तेंच केलें. ताच्या बापायच्या सांगतपणांत आसतना ताका समजूंक ना ताच्या बापायचो तो नीज मोग. पूण जेन्ना बापायतान तो पयस गेलो आनी त्या कश्टांत पडुल्ल्या वेळार ताच्या बापायच्या मोगाचो जतनेचो ताका अनुभव जालो आनी म्हणालो, ना असल्या गतींत हांव रावचो ना, हांव मातांच उरतलो आनी म्हज्या बापायचें हांव येतलो. भाव भयणीनो, आमी सगळीं मनशां, हांव एक याजक जाल्यार हांव एक मनीस, तुमी एक मनीस, व्यक्ती, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी सुकून म्हणलें पडटा. आनी विशेश सांगता, आमी जियेत आसतना आमच्या बाबा भयणी विरोध आमी सुकून पडचें आसा. आमच्या बाबा भयणी थोडे फावटी आमी दुखोवचें आसा, वा आमच्या बाबा भयणीन केल्लें तें वायट आमी कितलोसो तेंप आमच्या जिवितांत आमी तें आमच्या मतीन आमच्या काळजांत शिजोवन जियोवचें आसा. आनी असो परिणाम भाव भयणी विशेष देखून सुद्दां वाडदीक धाकटेर बेम हेगडे म्हणटा, जर तुका भलायकी जाय जायत सखणां सांगाता मोगान राव, संतोशान जिये, इल्लें वांटून जेव. जर तुका पिडा ये जाय म्हूण तूं आशेताय, कितलो द्वेश करूंक साध्य आसा हेरांचो तितलो द्वेश कर. हेरां सांगता कितलें रागान रावून तुका साध्य आसा तितलें रागान राव. तूं पळयतलो तुज्या जिवितांत एका फाटल्यान येवच्यो त्यो पिडा. देखूनच भाव भयणीनो, जेजू आमकां स्पश्टतेच्या उतरान सांगता, सामातेवाच्या वांजेलांत तो म्हणटा, देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उडास येत, ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वस तुज्या बाबा कडेन राजी जा आनी उपरांत फाटी येवन ती काणी भेटय. तुज्या बाबाक तुजे विरोध आसा म्हूण तुका भोगता. जेजू म्हणटा, तुजी काणी ती पयलें थंयच सोड. तूं तुज्या बाबा लागीं पयलें राजी जा. सामार्काच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत आमी वाचता, जेजू म्हणटा, कितें सकट मागण्या तुमी मागतात तें तुमकां मेळनाच म्हूण तुमी सत मांदा आनी तें तुमकां मेळटलेंच. त्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणायचेर तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गेचो तुमचो बापी तुमचे पातकां बक्षितलो. भाव भयणीनो, खंडी जाणां आमी हर एका दिसा एका ना एका रितीन आमी चुकून पडटा. इल्लोसो वेळ आमकां आसा, आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. जर कोणाय विरोधी म्हाका कांय राग आसा वा कोणेंय केल्लें तें वायट म्हज्या मतीन आनी काळजांत घेवन हांव रागान फारीपणान जियोवन आसा, एक घडयेभर सोम्याची ती काकुळट ताच्या त्या भोव पवित्र पुरसांतावन आमचेर आमी मागया. सोम्यान ताच्या काकुळटीन आमकां भरच्यात, ताच्या त्या अपरिमीत दयेन आमकां ताणें भोगच्यात. सोम्यान ताच्या भोव पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां तशें सुकून पडलेल्या आमच्या बाबा भयणींक ताणें अभिशेक करच्यात. आमच्या ह्या दुस्मानकायेचो, आमच्या रागाचो, आमच्या फरीपणाचो, आमच्या जिद्दाचो, आमच्या अहंकाराचो, आमच्या स्वार्थाचो तो परिणाम आमचेर आसचो तो सोम्यान तो हाडच्यात. एक घडीभर आमच्या जिणेक आमी फाटी या. सोम्या लागीं आमच्या खातीर आमी मागया. जर कोणा लागीं आमचो संबंद सारको ना, तो संबंद बरो जावच्या खातीर सोम्याचो आदार आमी विचारया.
सकड मिती कल्याण सोम्याच्या बोगसाणे आमचेर मागून आमी गावया. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बाबा, आशिर्वाद दी म्हाका. पांचंको 256 पांचंको 256 नव्या बुकांत कोरस उपरांत दुसरो आनी तिसरो वर्स. तुझेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. दुसरो वर्स. तुजे दिले दिसांनी रान, सुख समाधान आशेलो, तुजे कुशेचे कांय गुमान नासता, स्वखुशी करून नासलो. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. तिसरो वर्स. बापा म्हज्या, बशी म्हाका, राजी जावंक हांव आशेता. आसतां ही जिणीक बदलून बापा, तुज्या मोगान जियेता. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका, बरो वचून तुजेशी आयला बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. सोम्याचो आशिर्वाद मागच्या पयलें, जर तर आमकां भोगता खंयच्याय म्हज्या सवयेच्या पथकातावन हांव कश्टातां, जायते फावटी आमी निचेव केल्ले आसात, त्या पथकातावन हांव भायर येतलो. वा खंयच्या एका म्हज्या बाबा वा भयणी लागीं बऱ्या संबंदान नासतना हांव कश्टातां, सोम्याची खाकूट मागया. तसो आशिर्वाद ह्या ताच्या भोव पवित्र कुडी रक्तां मरिपाक आमकां दिता आसतना, असले आमच्या उणेपणांतावन, आमच्या दळदीरपणांतावन ताणें आमकां सुटका दिवच्यात. वा संबंद बरो नासतना आसच्या त्या म्हज्या बाबा लागीं, भयणी लागीं बऱ्या समजोणेच्या, सहकाराच्या, खालतेपणाच्या त्या संबंदान आमी जियोवच्यात. ही कृपा मागून सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जावया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. Son,
देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 26, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26.
क्रिस्ताचें बलिदान तुमच्या सोमेस्तांच्या इराद्यां खातीर आनी जो कोणी आमच्या लागीं ह्या मिसा वेळार विशेष तरान मागोवंक सांगला तांच्या इराद्यां खातीर आमी सांगाता ते भेटयता. ह्या मिसा वेळार थोड्यांनी आमच्या लागीं विशेष तरान मागोवंक सांगला. एका म्हयन्या आदी अंतरलोलो आमच्या फिरगजेचो भाव गरी पिंटो आज ताच्या मरणाचो म्हयन्याचो उडास करच्या संदर्भार ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. आयच्या दिसा आपल्या जिणेची 55 वर्सां संपोवची आमची भयण जुलियाना डिकोना आदी मोडांका फिरगजेची प्रस्तूत बज्जोडी तिका आमी ह्या तिच्या जल्मा दिसाची सुभाशी पाठयतना तिचे खातीर आमी मागया. आमच्या फिरगजेचो बाप चार्ल्स वास येसविडी ताची भलायकेली सडीत बरी ना ते आमच्या याजक बाबा खातीर आमी मागया. सांगात मागरेकली भयण अनिता दिल्मा डिसोजा चेन्नईची कोरोना पिडे मरिपात कश्टून आसली, डिस्चार्ज जाली आनी परत तिका स्ट्रोक जालो आनी आतां आस्पत्रेंत आसून तिका ब्लॅक फंगस आसून ती कश्टाता. ह्या आमच्या भयणी खातीर तशेंच आमच्या हेर आमच्या भावना खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया. सांगात आमच्या रैत भाव भयणींनी तांची बेसायाचें तांचे सागोळेचें काम सुरू केलां. तांच्या वावरा खातीर देवान ताचो भाव सफळ करचे खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत पाठयता. आज सद्या काळाचो 12वो आयतार सांगातच फाल्यांच्या दिसा आख्ख्या संवसारार बापायांचो दीस म्हणून आचरण करता. कुटुंबांतल्या सर बापायांक ह्या दिसाची सुभाशय. तांच्या जबाबदारेंत गरजेचो आधार कुटुंबाचो शारोती जावन आसचो सांजुजे मरिफात तांकां मेळोवन दी म्हूण मागता. आयची देव स्तुती कश्टा आकांताच्या वेळार आमचो भावार्थ तीर दवरूंक उलो दिता. आमच्या जिवितांत येवची सर्व पंथावानां फूट करून जेजू थंय आमी भरवोसो दवरूंक आनी जेजू संगी चलोवंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या वेळी मागया. आमी भेटोवचें हें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या. आमकां हर एकल्यांक कितें फळां बरी जावच्या. आमचें उणेपण कितें म्हणलें वळखून घेवया. काकुळदारा देवाचें बोगसाणें आमी मागुया. सांगाता आमी म्हणया. हांव पातीसर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोवगोड अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच अहंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमियांक काकूत कर, सोमियांक काकूत कर. क्रिस्तांक काकूत कर, क्रिस्तांक काकूत कर. सोमियांक काकूत कर, सोमियांक काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी
शांति ताजा इष्टा सर्वेश्वरा देवा सर्वविचाराया सर्वद्वेवा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धन्यवाद तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुखा सोम्या देवा देवाची शिर्ये तू संसाराचे पाप वाढताय आमची वाहतूक तू पापाच्या उद्यात बसताय आमचे मागे मारून घे नित्या पवित्रत्या सांगातली देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांतून तीर करताय तांच्या जिविताच्या सोर घडीतांनी तुमसूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात जोबच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली ताणें म्हळें दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंतराच्या फाळयांनी रेवडयलो तेन्ना ताचे दारवटे कोणे दांपुरले उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो ताची दारां बसून आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यांत ये पूण फुडें ये नाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतलीं देवाचे उतर हें देवाचे उडोवकार सोम्या देवा सोया कित्याका सोमो ससनात बाळटा सोम्या देवा सोया कित्याका सोमो ससनात बाळटा दारवार बसून दर्या पळय करीत गूढ विशाल उद्गाराशेचे व्यापार करना जाते सर्वेस्पराची महत् कार्या आनी जागरांताची अद्भुतां पळयत आसा सोम्या देवा सोया कित्याका सोमो ससनात बाळटा ताची आज्ञा जाली वारे वादळ उठले दर्याचे
चिलाराम उसंबोळ जाली मळबा पर्यंत ती सोडली गुंडीत ती देवली असल्या कंतान तांची कूड सगळी थांबली सोन्यातील सोया कित्याता समो सजनाक पाळटा त्या कंतान सर्वेस्पराकांनी उलो मारलो आनी ताणे तांच्या अनवरांतले तांकां निवारले ताणे वळू तळ्यान वादळ थंड केले दर्याची लारांशान पडली सोन्यातील सोया कित्याता समो सजनाक पाळटा दर्यो थंड जाल्लो पळय तारवांतले संतोसले वसूंक सोदतले त्या बांद्राक ताणे तांकां पावयले ताची दये पासून ताणे मनशां खातीर केल्ल्या विस्मितां पासून ताणी सर्वेस्परा गर्गांनी फावो सोन्यातील सोया कित्याता समो सजनाक पाळटा सोन्यातील सोया कित्याता समो सजनाक पाळटा सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत समेस्त मनशां पासून एकलो मेला जाल्यार सट्टा मेल्यांत म्हूण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडें आपणा खातीर जिवचें न्हय, भगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जीवन जालो ताचे खातीर जिवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्त तमसाच्या स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी ह्या दृश्टीन मोल बांदलेलें आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतार हे. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. एक वोटवादी आमचे मोदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांजतस आमी पलतोडये वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक घाण सोडलो आनी जेजूक मचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाताक हेर मचवेय आसले. तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मसवो उदकान बरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणां सशीं उश्यार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री
आमी बुडता तूं कांय खबरेर नाय मू जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हणलें चूप राव आनी थंड जा आनी जड बरें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजोड कित्याक तुमकां बाबाडतना. पूण ते भोव जड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले ओ कोण जायत. वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर ये तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, कन्नडांत एक गात आसा संकट बंदरे वेंकटरमण म्हणून. अर्थ कश्ट आयलेल्या वेळार आमी थोड्यांनी देवाक सोदून वेचे. कोरोनाचें फर्स्ट वेव जालें, आतां सेकंड वेव आमच्या मदें तें एका हंताक येवन पावलां. आनी हांव समजता खंडीत जावन ह्या संदर्भार आमच्या पैकी जायत्यांक देवा लागीं आमकां आसचो तो विश्वास, देवा लागीं आमकां आसचो तो संबंद, देव जावन आमकां राखता आनी सांबाळटा. ही पातयणी आनी कितें दड जाल्या. आमचो संबंद देवा लागीं खंडीत जावन तो वाडला. पळयात आमची ही गरजो तांपून लागीं 2 म्हयने जाले. पूण हांव समजता आमच्या साबारशा कुटुंबांनी थंयसर मागण्याचें नवें वातावरण वाडूनच आसा. आमची कुटुंबां एका रितीन एक मुळावी ल्हानशी पबी सभा जावंक पावल्या. म्हजो तेकलो मित्र म्हणटलो एक दीस फादर 11 वरांचेर आमी अशी 14 जाणां आमच्या घरांत. एका दीस 11 वरांचेर आमी टीव्हीचेर तें लायव्ह टेलिकास्ट मिसाचें बलिदान आमी तें पळोवचें आनी देवाची उतर नियाळ करून ताच्या उपरांत जेजू सांगता एक फोटो आनी आमचो संबंदाचें ती आनी ती घट करून आमकां 7 जाण. आनी तो म्हणसर म्हणालो आज धार्मीक कार्यक्रम आमच्या मदें गुणी जाल्यार जावंक पुरो, पूण धार्मिकता वा आध्यात्मीकपण आमच्या मदें सोडून आयलां. आनी ह्या खंडीसावन सतभाव भयणीनो, ह्या सबतीन एक ल्हानशें गडीत दिवंक हांव कशी वता. एक गडीत जावंकी पुरो वा एक काणी जावंकी पुरो, पूण ह्या गडितां खंडीतान एक बरयली सांव आसा. एक थारुवाचो थारुवोटी आसलो. थारू म्हळ्यार शिप आमी म्हणटा, थारुवोटी म्हळ्यार कॅप्टन. जायतीं वर्सां थारू चलोवन ताका अनुभव आसलो आनी जिणेच्या उतरपायेक तो पावलो. आनी एक दीस ताचें थारू तें तो व्हरता आसतना ताच्या तारवार आसले चडाव वचून तरणाटे आनी तरणाटी पिकनिकाक तीं भायर सरलीं. आनी ह्या तारवोट्याची एक संवय आसली. तें थारू सोडच्या पयलें देवा लागीं ताणें मागणी करची. ताची सांगात आसली ती वचना ताका पळोवन आसूंक लागलीं सापार जाणां, कित्याक दर्यो शांत आसलो, वातावरणूय बरें आसलें आनी वो खालें मागता गे म्हणून. ताच्या मागणें ताणें सोंपयलें आनी ताणें थारू चालू केलें आनी थारू मुखार गेलें. आनी सादारण थोडी महिलां दर्यांत पयलीं जातस हेज्या सुवार्थेंत आयकल्या प्रकार एकच फुटीन दर्यांत जर वाडें उठलें. थारू सगळें हालोवंक लागलें. थंयसर दर्यो इतलो सांबळ जालो की ती ल्हारां थारवाक मारता आसतना थारू बुडच्या त्या परिस्थितीक आयल्या वेळार थारवांत आसलीं एकली मनशां दिंडी घालून देवा लागीं मागता. पूण वो थारवोटी, पूण वो कॅप्टन मात्र
थारून सोडून सासून हे ती म्हणटात तुय बी बिगल आनी मागणें कर तवळ ताची जात हांवें मागचें दर्यो शांत आसतना जेन्ना दर्यो उसांबळ जाता तेन्ना हांव म्हज्या तारुबातय गमन दितां तें शाबितायेन सांबाळून वावुरतां आनी देवाचो सांगात भोगतां परतापरीत उतरांय हांवें मागचें दर्यो शांत आसतना जेन्ना दर्यो उसांबळ जाता तेन्ना हांवें म्हज्या तारुबाचें सडीत गमन दिवचें आनी म्हजें तारून शाबितायेन तें मुखार व्हरचें आनी देवाचो सांगात त्या संदर्भार हांवें अनुभव करचो भयणीनो अपुरबायेचें लिसांव ह्या घडयेंत आसा जर आमच्या जिणेच्या बऱ्या स्थितींत वा बऱ्या दिसांनी संतोशाच्या दिसांनी वा आमच्या जिणेंत भलायकी आसतना देवाचो सांगात आमी भोगता तवळ कंडिशन आमच्या कश्टां वेळारी देवाचो सांगात भोगूंक आमकां साथ जातलें हें सामकें निदर्शन दिवचें जाल्यार चिंतया एक वस्तू ती खंयची एक वस्त ती खावंक म्हाका जायना त्या काळाय ती वस्त चिंत आसतना म्हाका एका तराचो ओरड येता हांव कार्य काडटां आनी ती वस्त खा म्हणून म्हज्या तोंडान चेपल्यार भाव भयणीनो म्हाका ती खावंक जायना कित्याक ती वस्त खावची संवयच म्हाका ना त्याच रितीन म्हज्या जिणेच्या जर बऱ्या दिसांनी वा म्हज्या जिणेंत बरेपण आसतना शांतपण आसतना भलायकी आसतना म्हजे दीस ते सुखान्वित आसतना देवा लागीं मागची संवय ना जाल्यार जिणेंत कश्ट आयलेल्या वेळार हांव कितलें मागणें करीन वा कसल्या अर्थान वा कसल्या बाबाटान मागणें करीन गी म्हणली तें सवाल कोरोनाचें फर्स्ट वेव जावन सेकंड वेवाचें वादळ आमच्या जिणेंत मारून आसतना आज कितें आमकां भद्रती दिवन आसलें पळया जावं बरो म्हजेच ते पयशे म्हजे बदीक वा म्हजेच म्हणली मनशां वा म्हजेच म्हणलें परिसर वा म्हजें काम हें सगळें म्हाका भद्रत दिता म्हण चिंतलें पण आज आमी पळयता ह्या एका ल्हानशा एका वायरसा मरिपात आमी कितले आज अबल जावं पावल्यांकी म्हणून म्हाका भोगता दर्याच्या तडीर थोडे पडेन प्रामुख्यान आसा पिकनिका गेल्ल्या वेळार आनी आमी रावून आसची ती दर्याची वेळ आसा पळय सीशोर आमी म्हणटा ती घट्ट आसल्या बरी आमकां भोगता पण जेद्वा एक ल्हार आमकां मारलें तें ल्हार मारल्या वेळार आमी सगळीं चालता आनी उपरांत तें ल्हार मार उपरांत तें उदक फाटी येता आसतना आमच्या धरणीक आमी रावून आसल्या त्या धरणीक पंगली ती रेंव ती त्या उदका सांगाता वचून आमी पडचे बरी जाता आज भाव भयणीनो आमची जिणी अशीच जावंक सुरू जाल्या कितें आमकां भद्रती म्हूण दिवचें आसलें तेंच आमकां सांबाळटा म्हणून चिंतचें आसलें चिंतून आसलें हांव आज तेंच आलोवंक सुरू जालां आनी आज आमच्या जिविताचें निसत कितें गी म्हणलें सोदूंक आमी प्रयत्न करनासा हेच्या वाचपांचेर आमी मोठो नियाळ करया हेच्या पयल्या वाचपांत जोब पात्र्याच्या जिवनांतलें घडीत ताच्या जिवनांत कश्टां वयर कश्ट काय येयले आनी असल्या संदर्भार जोब पत्र्याक संवसाराच्या एका कोनशांत रावून हो संवसार रचलेल्या त्या रचणाराक ताणें करची तीं सवालां आमी पळयता संवसाराचो बांदपी देव जावन आसा आनी देवाक जोब पत्र्याक सवालां करता आनी तो म्हणटा संवसार नियंत्रण करच्यांत देवाक तुका कितली जाणवाय आसा थोड्यांनी म्हाका विचारलें आसा कित्या खातीर फादर देव हें कोरोनाचें हें वादळ शांत करिना कितलींशीं जाणां मागतात कित्या खातीर देव आमच्या मागणी आयकना आनी जोब हेंच सांगा लागलो तो आनी ह्या संदर्भार तो देवातान जाप आशेत आसतना देव ताका ताणें दिवची ती जाप जिवीत म्हणलें तें तो मिस्तेरस तें समजूंक ज्यो कितलो असत्य गी म्हणलें देव आयच्या वाचपांत विबरिता सांत आगोस्तीन तो म्हणटा वैज्ञानीक तंत्रज्ञान सोदून काडच्या पयलींच
देवान ह्या भुमींत जें कितें जावंक आसा तें सगळें आरंभारसर आसना. आमी कोणें चिंतचे नाका हो संवसार सुरू जावन 2000 वर्सां जालीं ना. हो संवसार आरंभ जावन मिलियां वर्सां जालीं. आनी ह्या आयले बार ह्या शतमानान पळयता विज्ञान आनी तांत्रिकता इतली वाडल्या. आनी सांत आगोस्तीन म्हणटा ह्या संवसाराच्या आरंभारस देवान ह्या संवसारांत कितें सगळें गरज आसा जावंक आसा तें सगळें ह्या संवसारांत ताणें आसा केलां. हाचें दुसऱ्या वासाक सांत पावल आमकां सांगता देवा थंय आमी एक नवी रचना जाल्या देखून मरण आमच्या जिणेचो शेवट न्ही. आनी ह्या खातीर प्राकृतीक विकोपाची घडयेतां घडटा आसतना वा पाड मनशां आमच्या मदें आसतना आमी भिवचें न्ही म्हणटा तो. बदलाक जेजूच्या मोगाक आमी गमन दिवन जेजू आमच्या जिणेचें सर्वस्व म्हणलें समजून आमच्या जिवितांतलें बें आमी पयस करूंक आसा. कन्नडांत एक गीत आमी गावचें आसा. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. केताळा बॉबी न्हू जेजू आमच्या जिणेचो थारो म्हणलें आमी समजता तबळ आमच्या जिणयेंत लिपोन आसचें तें बें बिरांत वा कावजिणी पयस वेता. हाच्या सुवातेक आमी वेता जाल्यार जेजू म्हणटा आपल्या आपोस्तलांक आपली पलतोडया आनी एक मोसो धरून ते पलतोडी पयस सरल्या वेळार जेजू सुशेगात त्या मचव्याचेर न्हीद काडटा. दर्यो सांबळ जालो आनी ल्हारां त्या मचव्याक मारता आसतना आनी तो मोसवो बुडोवंक लागल्या वेळार जेजू न्हिदून आसलो तो. म्हाका समजना जेजू खंयच्या रितीची न्हीद पडली म्हूण त्या वेळार. आमकां इल्लें सोडवणें जालें जाल्यार ह्या दिसान गडगड आयिल्ल्या वेळार आमी थोडीं जाणां न्हिदना आमी कशें बसता हांगे म्हणून कित्याक कसली भिरांत आमकां. आनी दर्यो इतलो सांबळ हांगासर जालो, ल्हारां मारून आसलीं, मोसो बुडोवंक लागलो. आपोस्तल बेल जेजू सुशेगाद न्हिदून आसलो कशें म्हण कळीत ना. आनी ह्या संदर्भार आपोस्तल जेजू उठयता सोम्या आमी बुडटा आमकां बचाव कर. आपोस्तलांनी स्पश्ट चिंतलें जर जेजू आमच्या सांगातां आसल्यार आमकां कितेंय सोडवणें जावचें ना. आनी कितेंय सोडवणें जालें जाल्यार तो आमकां सोडून घालचो ना. हो जावन आसलो बाबार्थांचो. बाबा इन्नो असल्या बाबार्थांत निरंतर ते वाडले. जेजू म्हज्या सांगातां आसा जाल्यार कितेंय जावं म्हाका सोडचो ना. आनी कितेंय म्हज्या जिवितांत जाता जाल्यार तसल्या घडीतांत तो म्हजे सांगाता तो मेटां काडटलो. असल्या त्या अनुभोगांत आपोस्तल वाडले. भाव भयणीनो ह्या अनुभोगांत आमी वाडोवंक प्रयत्न करया. आयच्या ह्या देवसुतेतान कसलें लिसांव जिणये आमच्या जिणयेक आमी बरया. एकच एक लिसांव तें जावन आसा देवाक आमच्या जिणयेचो भद्रतेचो पाटो जावन आमी घेवया. देव जावन आसा म्हाका भद्रते दिवचो तो वा म्हज्या भद्रतेचें तें घडप वा देव म्हज्या भद्रतेचो पाटो. एक बाबार्थी व्यक्ती म्हळ्यार हांवें घेवचो तो सुवास, हांवें जेवचें तें जेवण, हांवें चलची ती वाट आनी कितें सगळी हांव भोगून आसा हें सगळें देवाचें म्हणलें समजोवचें. खंयसर हांव आसा, कोण म्हजे सांगात आसात, कसलें वारें हांव घेतां, कसल्या परिसरांत आसा, कितें सगळी म्हज्या जिणयेंत हांव घेवन आसा हें सगळी देवाचें म्हणलें हांव समजता जाल्यार खंडीसावन हांव एक बाबार्थी मनीस ह्या दिशेन दोगां सांतांची घडीतां दिवंक खुशी वता. एक घडी जावन आसा सांत फ्रांसीस आसीस. एका बेस्त मनशाचो पूत तो ताचो बापूय जवळेचें व्हडलें शॉप चलोवन आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करूंक ताचो बापूय अडकळ जाल्ल्या वेळार फ्रांसीस आसीस बापायची आस्त सांडटा मात्र न्ही आपल्या आंगार गेल्लें ते वस्तूरचे धर खाण तो बापाय लागीं उडयता आनी म्हणटा आसता तुजें म्हणलें कितेंच म्हाका नाका. आनी सोम्याचो पाटलाव करता. आनी बाबीन तरणाट्या प्रायर तो सोडलो 4 वर्सां प्रायर. आनी आमी पळयता तो खंयसर गेलो थंयसर देवाचें सांगत पण तो बगता. सुर्याक तो पळयता आनी म्हणटा सुर्या म्हज्या बाबा. चंद्रा लागीं संबंद आसा करता आनी म्हणटा चंद्र म्हज्या भयणी. दर्याच्या वेळेर तो चलोवन आसतना मासल्यो थंयसर लागीं आयल्यो ताकाय कोणच्या. थंयसर गार्डनांत तो भायर पासाय मारता आसतना थंयसर आसची ती सुकणीं आयिल्लीं ताच्या लागीं तो संबंद आसा करून. अशें आमी पळयता खंयसर तो गेलो वा कितें तो जावन आसलो थंयसर देवाचें आजारपण ताणें बगलें. दुसरो जावन आसा सांजुजे वास. आमी पळयता
ताची कशी एक आशा जावन आसली सिलोनांत आसच्या त्या क्रिस्तांव भावंडांक कशेपणी हांवें थंयसर वचून तांकां आदार दिसय आनी ह्या खातीर लागीं 2-2.5 वर्सां तो केरळांत रावता थाराय करता निमाणे एका कुलकाराच्या रुपार थंयसर पावल्या वेळार आपणाक आतां केवळ आपलो पुतण्यो जुवा मात ताचे सांगता आसलो ताचे सांगता थंयसर तो पावलो आनी पावता आसतना दोगी पिडेस्त जावन त्या वाळच्या बचीच्या त्या माटवाच्या त्या मुळान थंयसर ते पिडेस्तांत पडले आनी मरणाचे ते आसले आनी आमी पळयता हो मनीस कितेंच नातुलो तो थंयसर पावलो तो 26 वर्सां तो थंयसर आसच्या क्रिस्तांव भवनांक तो सोम्याचो एक वर्तो मिशनरी तो जाता ताणें आसली ती सुवात तो समजता ही जावन आसा सोम्याची सुवात हो जावन आसा देवाचो लोक आनी कितें हांगासर आसा तें सगळी देवाचें देखून पळया थंयसर त्या 26 वर्सांनी ताणें केल्लो तो वावर बाबा न्हू केदार आज असल्या त्या देवाच्या सांगातपणांत एका संदर्भार आव्हान हितून जियोंक आमी खुशी करता तबळ म्हज्या जिणेंत कोण म्हाका मेळटात ते दुस्मान म्हूण हांव लेखचो ना बदलाक देवान म्हज्या जिविताच्या त्या वाटे पयणांत एका ना एका रितीन आदार दिवच्याक म्हाका दिल्ले त्या अपुरबायचे व्यक्ती म्हज्या जिवितांत घडची ती बरी वा दुखाची घडयता ती म्हज्या बऱ्या खातीर देवान मांडून हाडली म्हणलें हांव समजून घेता वा म्हज्या जिवितांत आयली ती पिडा शेडा जावन पुरो वा म्हज्या जिवितांत आसचे ते बरे दीस जावन पुरो वा बरी भलायकी हें सगळी देवाचें देणें म्हूण हांव लेखतां देखून भाव भयणीनो असल्या सांगातपणांत आमी वाडया देखून देवाचो आमी उडास करचो न्ही केवळ आमच्या जिणेंत कश्ट आयलेल्या वेळार बदलाक एका दीस हो सुवास आमी घेता आसतना एका संदर्भार हें पृथ्वींतलें हें अपुरबाचें वारें हांव सेवता आसतना म्हज्या कुडींत वो जीव तो निरंतर आसतना एका संदर्भार कितें कथाना पियेत आसतना वा हेरां सांगाता संबंद आदारता आसतना हें सगळी देवान दिल्लें आनी देवाच्या सांगातपणान हांव आसा असल्या त्या संबंधांत वा असल्या त्या समजोण्यांत जियोंक आनी ह्या मरेपात देव न्ही जावन म्हज्या जिणेच्या एका घडयेंत तो म्हजें सगळें आसा म्हणलो तो अनुभव आमचो जावं आमेन. आमचो बाबा त्रियेक देवा तें सांगाता विसारिया सतमंता देवा सर पदवेदारार बापात सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो अवघात मरयेंत जल्मालो पावस पिलाता काळखणेक सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका न्हंये पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पत्वेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जियांची मेल्ल्यांची झडटी करून तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन कोण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत सोलोवच्या आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमच्या तशेंच एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया. बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या मोगान बरोवन तांकां लाबुल्लें मिसांव फळादीकपणी जारी करूंक गरजसो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या हातीं आसलो अधिकार सर्व लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तशेंच भेदभाव करिनासतना समान रितीन आडाळतें चलोवंक गरजसो उजवाड आनी विशाल मोन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिडेंत आनी उतर प्रायेन कश्टांतल्या सर्वांक तुजी काकुळट दाखय. तांची पिडा आनी कश्ट सोंसूंक तांकां बळ दी. तांच्या पिडेंत निराशी जावंक तांकां सोडिनाका. बगार तांकां गरज आसची आत्मीक घटाय आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आज बापायांचो दीस आचरण करतना सर्व बापायां पासत मागता हांव. तांणी कुटुंबाचे वडील जावन आपले पतीनेक सांगाती जावन भुरग्यांक आदर्श व्यक्ती जावन तशेंच समाजांत एकामेकाक कुमो करून जबाबदारेचें जिवीत जियेवन
कुटुंबांत संतोष समाधान मोग रुता करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व युवाजनांनी उर्बेस्त जावन तांचो फुडार जबाबदारेन बांदूंक आनी तुज्या पुता जेजूच्या शेगुणांनी वाडोवंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्तांत वांटो घेवच्या आमा सोमेस्तांनी जिवितांत एकामेका सांगात आनी आदार दिवन एका काळजाची आनी एका मोनाची जायशें कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या सुवयो ते गरजां खातीर मागया. बापा सर्गींच्या तुवें आमकां हर एकल्यांक दिल्ल्या ह्या पुरबायच्या जिविता खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितान हर एका संदर्भार तुजें सांगातपण आमी भोगूंक हर एका संदर्भार तूं आमचें सवें आसून आमच्या बऱ्याक तूं सरसंगती तूं मांडून हाडटाय म्हणलें तें समजून तसल्या बाबाडटान तुजे सगळी मेटां कडून आमकां तुजो आदार दी. ह्या दिशेन आमी केल्ली मागणी तूं स्विकार कर. हर एका दिसा आमी जियोवचें आमचें जिवीत जावं पुरो आमच्या कश्टां सोबें आमच्या सलवण्या सोबें आमच्या पातकां सोबें आमच्या साधनां सोबें आमच्या जैता सोबें हें आमचें जिवीत तूं तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलें कर. हें आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पांचंको 123 123. जीवन मुझे सोमिया ओते देने माता संसारिया पैना जावे करे बलिदान ताकि जिने मोचे नेना बेटो कछे उदार करिस बापा तुझे विस्तार भला साथे उदार करिस बापा तुझे विस्तार भला साथे जीवन मोटे सोमिया ओते देने माता संसारिया पैना जावे करे बलिदान येसु संगे बेटा गीता हिलाम कानी गोवाहुदो दात्रा सर बोधो masarata gowahudo daka sora bodo masarata. बाबा बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या तुझे बलिदान आपल्या प्राणांनी महिमेक आमच्या त्या परिसुबेदारा नावात श्रेष्ठ मानून सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकण्याचो यत्न मानून घे. ह्या यत्न्या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा
परमेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Why आम्ही करून पाहू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वातही जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायदी आसो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Serveis por tu. Sergani somsar bala tuja vaibhava. Utsagin tukachay, utsagin tukachay, serveis porache बापा करोस तूं पवित्र, तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच पर्यंतच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पक्कांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उदासाक करात. बाबतसो गुट परगटुया. Jesu, तुझे माया आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन फळ
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा ग्रेगोरी पिंटोची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एका म्हयन्या आदी तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती तशेंच आमच्या कुटुंबाचो शारोती सांजुजे, भाग्यवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबा भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आसचे कुटुंबाचो बापय आज कुटुंबाचो खांबो. ताणें करचो तो वावर, तो विशेष तांची मिनत खंडी जावन आमचे बरी चिंतुकी आसात. फाल्याच्या दिसा बापयाचो दीस आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसच्या बापय खातीर, आमच्याच बापय खातीर, आमी जाणा आसच्या त्या बापया खातीर हातू बारून सांगाता आमी मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसून एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शरी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती
शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावोना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यांच्या दिसा आमी बापायांचो दीस आचरण करता आसतना सर बापायांक ह्या दिसाचे सुभाशे पाठयता आनी विशेशां भुरग्यां लागीं विनंती, फाल्यांच्या दिसा तुमच्या बापायांक प्रत्येक जावन उल्हास पाठयात, तांचो उपकार भोगोडात, तांच्या खातीर मागात. दुसऱ्यान येवच्या शनिवारा दीस सदांच्या परी 4:30 वरांचेर आराधन आनी उपरांत मीस. हें लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दैवीक अमृत ह्या आमच्या मिडियाच्या बाबांचो आनी ह्या मिसाक आदार दिलेल्या आमच्या करियाच्या भाव भयणींचो उपकार भोगोडटा. तुमकां सगळ्यांकी बरो हप्तो हांव मागतां, बरी भलायकी मागतां. निमाणें गीत. देवाचे तुझे शिकय तू आमकां बाकी तुझी सान वायटा विनान रात आमकां सदांकां. जेजू तू आमचो राय, मोरी तू आमची माय. झुजय तू आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तू आमचो राय, मोरी तू आमची माय. झुजय
आमची ससाय मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवान कुटुंबा भगवंत सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमचे दसमांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सोमेस्तांव देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.